सोंपलेल्या रोसारियो आणि मेर्सेलिना सांतिमानो हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयला लाजारो मेनेझेस आणि फामिल. तेच भाशेन सोंपलेल्या साल्वादोर आणि जोकिना मेनेझेस हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयला सेवेरीन मेनेझेस. ही तेसां आमच्या मनात दवरुया आनी ह्या मेस्तांत भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणो, आयज पवित्र सभा बाग्योन कॅथरीन ऑफ सिएना हाची परब समरुमता. तिचो उगडास करतना एक लौकीक कशी पवित्र सभेन उर्बेन वावर तिणें केलो आनी पाप साहेब ग्रेगरी XI हाका खूब आदार दिलो. एक लौकीक कशी जेजूच्या मोगान तिणें जायते आपल्या जिवितांत जेजू खातीर केले. ह्या वेळार आमकां प्रश्न करुया, एक लौकीक कसो, एक देवाचो मुन्यारी कसो हांवें जेजूचो मोग केला काय? आनी जायते फावटी आमी चुकता तेन्ना त्या वेळार त्या पातकांचो दूख दवरुया आनी देवा कडेन आनी एकामेका कडेन भोगसणी मागुया. हांव पातकी सोडदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत आनी विसरांत सांगपाक मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोडदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सुम्या काकूट कर. प्रार्थना. आयज जायतीं जाणां आपलो जोन दीस काजराचें बरोस आनी हेर म्हत्वाचो दीस समरुमता. तांचे पासत कितें भाशेन ह्या वेळार शांत रावन मागुया. आमकां जायत्या जाणांनी तांचे खातीर मागूंक लायला. तांचोय उगडास ह्या वेळार करुया. आयज जायते पाद्री आपलो पाद्रीपणाचो मागणेचो दीस समरुमता. तांचे पासत कितें भाशेन ह्या वेळार मागुया. सोर पवित्रदार आनी सासणाच्या देवाक जेजूचे कोश्ट नियाळूंक ताचे आनी पवित्र सभेचे गाय पळोवंक आनी ओळखूंक तुवें बागयोन कात्रिनेचे दोळे उगडले. असो पवित्र सभेचे सेवेन तिचो मोग एक जोळटें आख्खें जावंक पावलो. आमी जेजूचे गुदाक कुडीचे सांदे आतां ताच्या कोश्टा मनांत वांटो घेवन सासणाक ताचे मोहिमेचे वांटेली जावन आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटय. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याक सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दोरदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. पावलो आनी ताचे सांगाती पाफोस थावन तारवार बसून पांफिलियाच्या पेरगेक गेले. हांगा थावन तांकां सोडून जुवांव जेरुसलेमाक वतलो. पूण हेर सगळे पेरगा थावन फुडें वचून पिसिदियेच्या आंतियोकींत गेले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. सुमोटिंतलीं आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं वाचपां जातूच
देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो, भावानो, तुमकां खोशी जाल्यार तुमच्यान पर्शेक उपशान करूं येता. पावल उबो रावलो आनी आपल्या हातान खुणा करून तांकां म्हटलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल पर्जेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक वेंचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तान आसली तेन्ना ताणें एक परजाप उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन ताणें धुसयल्लीं तांकां भायर काडली. 40 वर्सां तांकां अरोण्यांत सांबाळली. कानांत 7 राष्ट्रांचो भोस करतच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलाक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजमिनाचो कुलयेचो किशाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निगडायल्या उपरांत तांचो राजा जावन देवान दाविदाक उजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हटलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेस्सेचो पूत दावीद मेळटा. सगल्यो म्हज्यो खोशी तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाच्या सोस्तींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोरवंडार उजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायल पर्शे जिवीत बदलपाचें स्नान परगट केलें. ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपयच्या वेळार जुवावान म्हटलें, तुमी चिंतात तें हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनी एकलो येवचो आसा आनी ताच्या म्हाण्याच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर. जबाब, तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाखाणटेल्या. तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाखाणटेल्या. पिणकेचे पिणकेक तुज्या विस्वाशीपण परगडटेल्या. तुजो मोग सासणान तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणो. जसो स्वर्ग तशेंच तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरल्याय. जबाब, तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घट करतलो. जबाब, तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हजे नांवान तो जैतवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे तारुणाचें खडो. जबाब, तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं विस्वाशी गोवाय, मेलेल्यांतलो मालगडो. दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुल्लीं आमचीं पातकां. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसाचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या दोनयावन चाकर व्हड न्हय, तशेंच पाठयतलो कोण आपणाक पाठयला ताचे वण व्हड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें वेंचून काडल्यात तें हांव जाणा. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाडून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खुंत बांदल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां
घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाडणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आयच्या स्तोत्रांत आमी उद्गारल्यान तुका तुजो मोग सर्वेस्पराक सदांकाल वाखाणटल्या आनी दुबावतेरेंत आमी सदांकाल देवाचो मोग वाखाणूंक बरो. आयचो सेवादोर आमकां सांगता वो करून पयलें वाचप. जेन्ना बागेवन पावलो ह्या लोकांशी उलयता तो तांकां पळीत करता कितले फावटी देवान तांच्या जिवितांत मिसळ जावंक प्रयत्न केलो. जेन्ना इस्रायल वर्जां इजिप्टांत आसली तेन्ना सावन बागेवन पावलो म्हणटा देव तांच्या जिवितांत आसलो, तांचो तो परामर्श करतालो. जेन्ना ती देवाचे आड गुरगुरताली, ताची मोहिमा करूंक विसरताली, तेन्ना पासून देव तांच्या सांगाता आसलो, तांचो तो मोग करतालो आनी ताका लागून तांच्या सांगाताक तो प्रवादी धाडून दिता, कांय राजांक तो धाडून दिता. सावलू जावं दावीद जावं तांचो परामर्श करून तो तांचे सांगाताक ह्या राजां वरवीं ह्या प्रवाद्या वरवीं तांच्या सांगाताचो रावता. जायते बरेपण देव तांच्या जिवितांत धाडटा आनी शेकी जुआंव बावतिस्ताकूय तो धाडटा. आनी त्या उपरांत आमी जाणावन नव्या करारांत तांकां कळून दिता की जेजू ह्या प्रवाद्या उपरांत आयलो, व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रवादी आमचो. दुबावतेरेन बागेवन पावलो घोडेक जेजू सांगाता नासलो जायत, पूण जेजू विशीं पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक तो परगटूंक वावरलो. आनी आमी जाणाव जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आयलो ताणें आपोस्तलांक वेंचून काडले आनी ह्या आपोस्तलांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगटूंक प्रयत्न केलो. तर प्रितीच्या बाबा भयणो, जशे भाशेन आयज आमी बागेवन कॅथरीन हाचो उगडास करता तेन्ना आमी लौकीक कशी देवाचें नांव परगटूंक आमकां सगल्यांक उलो आनी आमी देवाचें नांव परगटतल्या जाल्यार आमच्या तोंडार आमच्या मनान देवाक वाखाणणी आसूंक बरो. कित्याक देव जावन आसा मोग आनी मोगांतल्यान वाखाणणीचीं उतरां भायर सरतात. तर प्रितीच्या भाव भयणो, ह्या वेळार आमी आमकांच विचारुया, आमी देवाची मोगाची हातयारां जाल्या काय? देवाक बोवाय दिवंक आमी आमचें मन, आमचें काळीज, आमची आख्खी कूड देवाच्या हातांत आमी दिल्या काय? आनी जायते फावटी आमी चुकल्या देखून ह्या वेळार आमकां कृपा मागुया, ताचें खरें गोवाय जावं. कित्याक जेन्ना आमी ताचें खरें गोवाय जाता आनी ताचे खातीर वावुरता, तो म्हणटा जो म्हाका मानून घेता तो तुकाय मानून घेतलो आनी जो म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाखुयला ताका मानून घेता. तर हें करून आमकां सगल्यांक कृपा मागुया आनी हेच कृपेन बरोवन की आमी सांत वांटो घेवया.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोजसरा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान पेनाम दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोजसरा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान पेनाम दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक विवण जातलो मोशा बाबा भयणो मोशे आनी तुमचें बलिदान सर्व दिदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागाय आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे बुडी शुभेच्छा देवाक सयसोर मानून घेवं दयाल बापा बागेवन कातरेचे उगडासाक आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानून तिची शिकवण आनी देख घेवन तुजी आमच्या खोऱ्या देवाची भोगती सेवा करून आनी सगल्या काळजान तुका वाखाणून आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोडकांनी आमी तुका वाखाणून खावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कोणोदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर त्या दोगांच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बरी ताचे वरवीं एक नवो काळ देलो पातकांचो लांब युग संपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस बरो सकुनाय पावलो देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार दरबाराचो सरेस्पोर सोर आनी संसार भरला तुज्या वैभवान मुसगीतकान सोय सोय सरेस्पराचे नामी येता ताका सोय मुसगीतकान सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून की तेणी पवित्र कोरपणाक मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशीन खुश मरण सुसूंक तुवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची तेच करी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराची रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारतो हे म्हज्या उडासाक करात बाबार्थाचो पयलो गूट उरगोटुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुंकता तुजें पुनर्जीवनपण आमी उरगोटता तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवटल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं
एकठांय करून आमी नोंदतायेन मागता. सरेस्परा के पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाबा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो भोवमी बाबा, सगळे आत्मिकी वर्गा प्रभू तिका प्रिती मोगान पाडो. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची गाव. तांकां तुजे इश्टापतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोर सोलीत मुकामोड थोडे उठाव कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मापार मारये देवाचे माये सांगातीन भाग्यवंत दौलता, भाग्यवंत सुसेत सोर कालिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान तांकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूचा पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गोद्वेदार बापा, स्वर्गोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सुगंधराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बस आनी आमकां दायनीक पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या करून ह्या जिवितांत सबस्क्या आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडाराची क्रिस्ताचे येण्यान आमी बोरबाशांत तेकता. तर आमकां तुजे उदार फाटकुतीन स्वर्ग पातकांतली सुटोय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या जेवणांत तापयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बोलाची मेळटली.
जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. प्रार्थना. सर्गींच्या बापा, आमी घेतला त्या सर्गींच्या उंड्यान बागयोन कातारीने त्या संवसारांत कुडीच्याय पसण मेळ्ळे. तोच सर्गींचो उंडो आमकां सासणीक जिविताचें पसण जावं. सर्गींचें सूख आनी आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळ्यां सून सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमचे